नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आरपोरा जो नायट क्लब ट्रेजेडी जाली आनी ताजे उपरांत वेगवेगळे विशय मुखार आयले पूण एक मूळ विशय जो प्रत्येक जाण विचारता की दीस कूड हॅव बीन एवॉयडेड. आतां हाव दीस कूड हॅव बीन एवॉयडेड हाजे वेगवेगळे भाग आसा. तातूंत म्हणटा की पुलिसींग सारकी जावपा जाय आशिल्ली, एनफोर्समेंट सारकी जावपा जाय आशिल्ली, पूण आनी एक आस्पेक्ट आसा जाका लागून दीस कूड हॅव बीन एवॉयडेड आनी ह्या आस्पेक्टाचें मूळ आमकां मेळटा 20 वर्सां फाटीं. आतां त्या आस्पेक्टा विशीं उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसा प्रदीप घाडी आमोणकर, द ओरिजिनल लँड ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी. आनी आमी खास करून देव बरें करूं म्हणटा कारण ते हाज्या पयलीं कॅमेराचेर केन्नाच येवना आनी तांणी आमी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत आमची रिक्वेस्ट मानली आनी फर्स्ट एवर टायम ही वील बी स्पिकींग ऑन कॅमेरा अबावट दीस. एक्चुअली ही शूड हॅव बीन द फर्स्ट वन एवरी वन शूड बी चेजिंग. सो एक पयलीं येवकार तुमकां. सगळ्यांत पयलीं एक क्वेश्चन येता लुथरा खोसला हे आनी प्रदीप गाडी आमोणकर इज गोंयकार. हाव आर यू कनेक्टेड वीथ दीस प्रॉपर्टी? रुपेश, तुका आज 19 डिसेंबराच्या हांव तुमकां शुभेच्छा दिता. आज आमचो आज गोवा मुक्ती दिन. परत ही एक गोंयच्या टुरिजम इतिहासांतली ही अत्यंत दुर्दैवी घटना. आज 25 लोक आपले प्राण थंय आपले गमावले तेंच्यांनी. तर त्यांच्या आत्म्यांक हांव देवा कडेन मागता सद्गती लाभची म्हणून. आनी आज जें कितें घडलें ते अत्यंत दुर्दैवी अशें घडलें आनी अनफॉर्च्युनेटली तें घडलें तें आमची जागा. ते जागेर हांवें 21 वर्सां पयलीं हांवें ती जागा अनिल मडगांवकारा कडल्यान हांवें विकत घेतिल्ली. हांव आनी म्हजो पार्टनर सुनील दिवकर. आनी थंय 2 प्रॉपर्टी आसा. एक प्रॉपर्टी आहा ती 5600 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट झोनान. थंय आमी हॉटेल उबें केल्लें. आनी दुसरी प्रॉपर्टी आहा ती 31,600 स्क्वेअर मिटर. टोटल ती 37,000 एप्रोक्सिमेटली एरिया जाता. ती क्वायट अ ह्यूज एरिया दॅट टायम. आमी बरेच आमी प्रोजेक्ट केल्ले, म्हापशां केल्ले, पर्वरी केल्ले, कळंगुटी प्रोजेक्ट केल्ले आमी. आनी वेरी यंग एज. आनी वो रेंट बॅक हो कॉन्सेप्ट जो आसा पळय तो सुरवातीक आय एम वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट. आतां ते Airbnb म्हणटा आतां म्हणटा तांकां. सो आय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट दीस कॉन्सेप्ट इन गोवा. तर अशें आमी ते 107 युनीट आमी बांदिल्ले. आनी आवट ऑफ दीस 107 युनीट खोसलाक हांवें फक्त 24 युनीट हांवें ताका फक्त खोसलाक आय हॅड एग्रीड टू सेल, नॉट द एंटायर प्रॉपर्टी आय गेव हिम. आनी दुसरी प्रॉपर्टी आहा ती एग्रीमेंट फॉर सेल केलो. तो 31,000 स्क्वेअर मिटर. 31,600 स्क्वेअर मिटर एग्रीमेंट फॉर सेल केलो. आनी खोसलाचें म्हाका इंटेन्शन ताबडतोब कळ्ळें म्हाका. ताका हांवें 24च दिल्ले आनी ही ट्राय टू टेक द पोजेशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. ओके. देर इट स्टार्टेड. सो इमिजिएटली विथीन 6 मंथ हांवें एग्रीमेंट कॅन्सल केलो आनी ताका सांगलें बाबा म्हजें तें पोजेशन म्हाका परतें दी म्हणून. तेन्ना तुमी ताका सेल डीड करूं नाशिल्ली? सेल डीड एब्सोल्युटली ना. अग्रीमेंट टू सेल Agreement इज to लायक माय इंटेंशन टू सेल. Correct. And that also immediately I cancelled that agreement. ओके. And I asked him to vacate the position. And तेन्नाचें हांव झगडटा कोर्टान. आतां 21 years नाव आय एम खंयचे वर्सा जाले? 2004 मार्चान ताका एग्रीमेंट टू सेल केलो हांवें. नॉट द एंटायर पोर्शन, 24 युनिट्स ओनली. ओके. आनी दुसरें आहा तें 31,600 स्क्वेअर मिटर. आनी मार्चान एग्रीमेंट केलो. तेजें इंटेन्शन म्हाका कळों नाका. ताणें डॉक्युमेंट आमचें फोर्ज केलें. एक पोजेशन लेटर केलें. आमी सही मारूकूच ना. ताणें डॉक्युमेंट तयार केलें की हांवें ताका एंटायर रिसॉर्टाचें पोजेशन दिलें. हाव कॅन आय गीव हँड ओवर द एंटायर. सायन फॉर्ज केली. सायन फॉर्ज केली. आमी मागीर क्रिमिनल केस घातली ताजेर. कोर्टान गेले. आमची सिग्नेचर व्हेरीफाय करपाक फॉरेन्सीक लॅब हैदराबादाक गेली. हैदराबादान थंयच्यान आमकां कळ्ळें की आमची सिग्नेचर दी म्हणून पुरावो मेळ्ळो, पुरावो जालो. पूण तो थंय हांगा कोर्टान डिपोज करपाक येवंक ना. सांगपाक कोर्टान सांगूंक जाय आशिल्ली ताणें येवन. ती प्रायवेट कंप्लेन आशिल्ली ती. पुलिशेन गेले. ताणें सगळी सिस्टमूच ताणें पकडून सामकी घट धरल्या सगळी. आमी वचत आमी पंचायतीक हांवें इन्फॉर्म केलें की आमचो एग्रीमेंट कॅन्सल केला. ताजे कडेन कसलें डिलींग करूं नाका. तुमी ऑफिशियली इन्फॉर्म सगळ्यांक म्हजे कडेन आज हांवें सगळें डॉक्युमेंटेशन आसा म्हजे कडेन म्हणून सुटले आमी. एक्चुली दीस इज अ गूड केस. सगळे ऑल डॉक्युमेंट इज इन माय फेवर. कळ्ळें. आतां सुद्दां 35 years आय एम इन टू दीस कन्स्ट्रक्शन. कारण म्हाका खबर आशिल्ली ट्रेजेडी जातली म्हणून. आय हॅड रिटर्न टू
मुख्यमंत्री पासून गव्हर्नर पासून एव्हरीबडी डिलायला लोबो, टुरिझम मिनिस्टर मायकल लोबो, कळे सगळे डिपार्टमेंट हांवें पत्रां घालून सांगिल्लें की अशी ट्रॅजेडी जातली म्हणून. हे केन्ना सांगलेले तुम्ही? ही 2000 डिसेंबर 2023. नॉट ओन्ली हांवें फक्त सांगूं ना ताका, हांव नुस्तें सांगूं ना, आय वॉज फॉलोइंग इट अप विथ एव्हरीबडी. सगळे डेटी दिता. म्हाका कंप्लेनंट हांव, म्हाका पार्टी करिना. सो स्टेप बाय स्टेप आमी या. पयलीं तुमी तांकां हें दिली, यू विड्रॉ हीज हें, Yes. आनी तुमी पंचायतीक ऑफिशियली इन्फॉर्म केल्लें की Correct. आपणें बाबा कन्सेंट विड्रॉ केल्लें आसा. Exactly. सो आयडियली थंय जाता की पंचायतीन ट्रेड लायसन्स कसलीच लायसन्स दिवपाचो प्रश्न येना. स्टेटस्को धरून जाय आशिल्लो. ओके, की तुमी हें सॉर्ट आउट करा आनी देन कम. एक्झॅक्टली न्हय, दॅट शूड हॅव बीन द प्रोसिजर. ओके. सी ही ट्रॅजेडी जावकूच जायना आशिल्ली, जावचीच नासली. सो म्हाका दिसता हे सरकारी हे जे कितें आसा पळय सगळे वेगवेगळे न्यूज दिता, पूण खरें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम कोण करना. तूं एकटोच म्हाका असो सापडलो की वेवस्थीत सगळें सिस्टमॅटीक यू आर गोईंग टू द रूट कॉज ऑफ इट. लायक कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा शेवटी कांयच जावचें ना. 15 दीस आनी आतां विसरले, आतां पयलीं हेडलायन आशिल्ली ताका फाटले पेजीर गेली न्यूज, आतां मिडल पेजीर गेली. नॅशनल चॅनलाचे लोक गेले विसरले. पूण कित्या खातीर हें घडलें हे कोणूच पळयना. सो खोसला कडेन तुमचे सुरिंदर कुमार खोसला कडेन तुमी अग्रीमेंट केल्लो, देन तुमचे अजुनूय केस पेंडींग आसा? हय, अजुनूय लोअर कोर्टानूच आसा केस. 20 वर्सां? हय, 21 वर्सां जालीं. आतां एक्चुली तेजें फायनल क्रॉसींग तेजें आशिल्लें खोसलाचें, त्या खातीर तो येयल्लो 8 दिसां पयलीं येयल्लो. जेन्ना लोक थंय मेल्या, लोक थंय पेट्टाले, ताका आयकूंक येताले, ते बोबो मारता ते ताका आयकूंक येताले, थंय आशिल्लो खोसला. आनी ह्यान पयलीं अशेंच ही वॉज युजींग दॅट हॉटेल फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स. गांवच्या लोकांनी, सगळ्या लोकांनी तेजेर मोर्चा व्हेल्लो सगळ्या लोकांनी. कळंगूटचो सोशल वर्कर प्रेमानंद दिवकर आनी थंयचो लोकल पंच आनी एक दिवकर, ह्या लोकांनी गांवच्या लोकांक घेवन तेजेर मोर्चा व्हेल्लो. आनी त्या हॉटेलाक तेंच्यानी ताळें, तेजेर नायट क्लब आशिल्लो ताका ताळें घातिल्लें. मसाज पार्लर, ऑल द रॉंग रिजन दॅट हॉटेल इज नोन फॉर. हांवें जें हॉटेल थंय उबें केल्लें आनी सगळे हडफडेचो गांव हो जगाच्या नकाशाचेर हांवें व्हरून दवरिल्लो. अनफॉर्च्युनेटली आमी गोंयकार, आमकां कांय बॅकअप नाशिल्लें, आमकां कांय समजुना धंदो कसो करपाचो तो. आनी मातशें फायनान्शियली आमी हारले म्हणून म्हाका खोसलाक भितर हाडचो पडलो, नाल्यार खोसलाक हांव हाडचो नाशिल्लो. आय थॉट ही वॉज अ गूड पर्सन. ताका सुरवातीक म्हाजो बापूय कसो ताका आय वॉज ट्रिटींग हिम, बट देन तेजी लायकी नाशिल्ली ती. सामको मनीस बरो न्ही, मनीस सामको फ्रॉडस्टर तो, क्रिमिनल तो. सो लुत्रा बित्रा म्हाका कोण तें खबरूच ना. आय डोंट नो हू इज लुत्रा आनी हाव लुत्रा केम ओवर देर. थंय कितें आहा तें खोसला न्ही, पूण आय थिंक देर इज समबडी बीग गाय इज आफ्टर इज सपोर्टींग खोसला. समवन फ्रॉम गोवा? ऑफकोर्स न्ही. ताका तेजे कडेन डॉक्युमेंट ना, तेजे कडेन कितेंच ना. 25 लोक मेले मरे थंय. त्या 25 लोकांक आनी खोसलान मारले मरे. आनी खोसलाचें कोण नांवूच घेना. खंयच्या एडवोकेटाक विचारलें, एडवोकेट म्हणटा वेर इज खोसला, हू इज दीस. हें कितें चलना, कितें गोंयांत चलना, कितें सरळ काडटा लायसनां काडून दिता, कितें चल्लां. सी, आय थिंक द बीग मनी इज गेटींग रोल्ड इन दीस प्रोसेस. आनी हे खोसला हे पयशे कोणा कडेन दितालो ते पयलीं काडूंक सोदून थंयच्यान सुरू करता. तेजे एसोसिएट आसा पळय तेजे सगळे बँक अकावंट बी सगळे चॅक करूंक जाय. सो पूण तुमचे कडेन जे टायअप केला वॉज एक्सक्लुझिवली सुरिंदर खोसला एंड अदर्स? म्हाका लुत्रा म्हणटा पळय, म्हाका कोण तो खबर सुद्दां ना हाव दॅट लुत्रा केम इन टू दीस पिक्चर. तुमकां केन्ना कळ्ळो लुत्रा म्हणून? अँड हाव डू यू नो दॅट लुत्रा इज द मेन सगळे करपी मुत्रा? वाय नॉट दीस खोसला? ताका शिल्ड करता अशें म्हणटा तुमी? हय, खोसला मस्ट बी हिज पार्टनर न्ही. सगळे खोसला करता. तुमी सुरिंदर कुमार खोसला इज प्रायम एक्यूज. सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते सुरिंदर कुमार खोसला कडल्यान सांगूंक जाय. 25 लोक मेल्या, सुरिंदर कुमार खोसलान ताका मारल्या, तो थंय आशिल्लो. असोच अनेकदां 2018 अशें प्रॉस्टिट्युशन जे चलतालें भितर आनी हातून असो एकटो कोण वयल्यान पडोवन मेलो, वो खोसला तेन्ना पळोवन गेलो. ताका तेन्ना पळोवन गेल्लो. लोकांक, गांवच्या लोकांनी क्लबाक ताळें ठोकले, न्यूज आसा सगळे कळ्ळें. तेन्नाय खोसला गेलो आनी आतांय खोसला गेलो. खोसला आशिल्लो थंय आनी हांव सांगतालो सगळ्यांक खोसलाक धरा म्हणून. कोण म्हाजें आयकना, अजुनूय म्हाजें कोण आयकना. जे दिसा उजो पेटलेलो खोसला आसा थंय, खोसला आयकता ते लोक बोबो मारता ते मरता ते लोक, खोसला आयकता थंयच्यान. खोसलाक दिलो हेंच्यांनी वचपाक, कोणूच खोसलाक सोदिना. कित्या खातीर तो मेन एक्यूज आसपाक? तो मेन न्ही, लुत्रा मागीर. लुत्रा ऑल्सो, लुत्राकूच धरूंक जाय. बरें केलें सरकारान तांकां हाडले.
पूण हे 15 दिसांनी सगळे नाच जातले सगळे नो केसी. खोसला इज अ ब्रिटीश सिटीजन, हय इज अ ब्रिटीश सिटीजन. म्हणजे ताजी पासपोर्ट ब्रिटीश आसा. हय इज अ बट ब्रिटीश. आयडियली कॅन ही डू अ बिझनेस इन गोवा? That I don't. That I think he can do business, but he has to inform the embassy and all. I don't think that. सो आतां समज तो ना जालो जाल्यार वॉट इज युअर एप्रिहेन्शन? गोंयान आसा, भारतान आसा, काय गेलो सो दिसता तुमकां? नाही सगळं तो युके पावलो म्हणून ऐकता हांव. इज पावलो. ऑलरेडी इन युके. इज ऑलरेडी इन युके अशें ऐकता हांव. आनी तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे आनी हाजे पयलीं आमी तुमचे कडेन उलयतना हें कळटालें की जे दिसा तेजे 2 दिसा उपरांत सुद्दां तो व्हेरी मच ही वॉज He is प्रेझेंट there. इन He गोवा. was in Goa. He was in Goa. आनी ते फॉर्मेलिटी करपाक थोडो टायम लागतलोच ताका Ticket बीन काडपाक. टिकेट कार्ड पण तेका कोणे तरी तेका वचपाक तेका असिस्ट केला आसतलें. Somebody must have Safe sent way him. दिला म्हणटा तेका हय कोणे सी बिग मनी सगळे पयशाची गेम चल्ल्या सगळीकडे. सो खोसलान तोंड सिस्टम इज उगडलें, कॉलॅप्स. सिस्टमूच ना गोंयान. खोसलान तोंड उगडलेलो खुबशे जाण त्रासान पडटले. कोसलान पयशे दीत आहा न्ही तो, नाल्यार हाव ही कॅन डू सच अ बीग. सी दीस इज नथींग. दॅट इज आनीक मेजर ताणें ब्लंडर केल्लें आसा. सी देर आर 107 युनिट्स. वी हॅव एग्रीड टू सेल हिम ओनली 24 युनिट्स. आनी थंय कितें आसा प्रत्येक प्रोजेक्टाक ही ओपन स्पेस आसता वीच एवरी अदर युनिट होल्डर हॅविंग रायट इन दॅट प्रॉपर्टी. ती हाणें तातूंत भितर ताणें बिल्डिंग बांदल्या. थंय उजो पेटलेलो मागीर 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 थंय सोदतले. आनी हांवें पंचायतीक इन्फॉर्म केलें. पंचायतीन ताका नोटीस दिल्या 159ची. 158 पंचायत कांय म्हणीत ना. मागीर जेन्ना बोवाळ घालपाक लागलो सगळी कडेन, मागीर बिडिओन येवन थंय मागीर इन्स्पेक्शन केलें. हो भितर घेत नाहलो. बाउन्सर हाडून दवरतालो. 20-25 बाउन्सर हाडून दवरतालो. मागीर तलाट्यान मागीर हें केलें. आनी आतां सगळी कडेन ते नाव पूण अजुनूय कांय जायना. आतां ताका शोकॉस नोटीस दिल्या. ही वील नॉट हॅव एनी डिफेन्स बिकॉज इट इज नॉट लिगल. इट इज इल्लिगल स्ट्रक्चर. आज उजो पेटला तो 159 158 उजो पेटो. 2 ह्यूज बिल्डिंग्स आर इल्लिगल देर. हांव बोबो मारून सांगता सगळ्यांक, कोण म्हाजें आयकना. इल्लिगल मध्ये परमिशनच ना. कशें आसतलें TCP चे परमिशन? ना permission, कोणाचेंच ना कोणाचेंच परमिशन. हांव TCPक हांव सांगता बाबा थंय इल्लिगल आसा म्हूण TCP काडटा आनी पंचायतीक मार्क करता. अरे तुमचे टॅक्निकल पीपल TCPन आसता न्ही, पंचायती कडेन कितें आसता? सगळे एकामेकाचेर धुकलता. हांव CTPक मार्क करता. CTP काडटा आनी एका मार्क करता. तो काडटा आनी पंचायत. कितें चल्लां पात्रांव, कितें चल्लां रे. गोंयचे अशें पाड घातला जागो मरे. तुमचो आनी ताणें जागो illegal म्हाजो. हांव पादेशेर. बांदलो. तुमच्या जाग्यान तुमकां कांय वचपाक मेळनाशिल्लें दिसता. बाउन्सर हाडून दवरिल्ले ताणें. म्हाका घेत नासलो भितर तो. म्हाका आनी पयलीं ताणें ही हॅड असॉल्टेड मी ऑल्सो. 24 एक व्हिडिओ पळयला आमी. तेतून तुमी मातशे हॅपी आशिल्ले की फर्स्ट टायम आपल्याच जाग्यान वचपाक मेळटा म्हणून. मागीर तर आमचे कडेन आसा तो व्हिडिओ. आमी हे रनूय केल्लो तो व्हिडिओ. सो कितें जाल्लें ते दिसा एक्झॅक्ट? त्या दिसा सी म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन दिनासलें. हांव थंय वचपाक हो एसॉल्ट करता. म्हाका पयलीं एसॉल्ट केल्लो आनी एकदां. तुमकां मारलें? म्हाका एसॉल्ट केलो. ही एसॉल्टेड मी खोसला. हांवें पुलीस कंप्लेन केली. खोसलान तुका पंचनामा आसा म्हजे कडेन. भितर आसा म्हजे कडेन बॅगान तो पंचनामाची कॉपी आसा. फिजिकल दीस वॉज इन 2004. ताका मागीर मेडिकलाक व्हेल्लो. म्हाका मेडिकलाक व्हेल्लो. ही एसॉल्टेड मी. तेजे सगळे बाउन्सर आहा थंय न्ही. म्हणजे एवरी टायम आय वॉज आस्किंग फॉर पुलीस प्रोटेक्शन. पुलीस दिता म्हणटाले आनी लास्ट मिनीट पुलीस म्हाका प्रोटेक्शन दिनासले. पुलीस सगळे रामगिरी करता. कोणाचें कितें म्हण सांगतलो हांव स्वातंत्र्य सैनिकाचो चेडो. म्हाका हांव गोंयकार, नीज गोंयकार, कश्ट करपी मनीस हांव. कितें आसा म्हाजें कितें आयकलां तुमी भायर कितें वायट कितें आयकलां? प्रामाणीकपणान धंदो करता. हांवें खोसला सारकें हांवें केलेलो आयज हांव गब्बर जातलो आशिल्लो. खुबश्या जाणांक खबर ना की तांचे डॅडी स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले जे आयच्या दिसा खातीर लढलेले. 19 डिसेंबराक गोंय जे मुक्ती जावपा खातीर लढिल्ले. आय नो हिम पर्सनली. दॅट्स वाय आय नो हिम. सो स्वातंत्र्य म्हजो डॅडी न्ही आनी ताजो डॅडी ते सामके दे क्लोज. तो सुद्दां हाडाचो सोशल वर्कर. सो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या चल्याकूच हें सोंसचें पडटा. वयल्यान ते पयर म्हाजी इन्व्हेस्टिगेशन म्हाका आपयल्लें हेंच्यांनी आनी दे वर ट्रायंग टू फायंड आवट हांव खंय तांकां भितर इम्प्लिकेट करूंक मेळटा काय म्हणून. हांव विसल ब्लोवर. हांव सगळे कडेन पत्रां भरता. हांव सांगता ही ट्रेजेडी थंय जातली म्हणून. मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरीन गेल्ले तुमी? हांव गेल्लो थंय. म्हाका 3:30 हांव थंय पावल्लो. लास्ट मिनीट म्हाका 3 सांगला 4:30 यो म्हणून. हांव पावलो थंय आनी 4-5 तास बरोवन दवरले. आनी म्हाका ते दे आर ट्रायंग टू फायंड आवट म्हजें कितें मेळटा काय म्हणून. तुमकां भितर घाल म्हाका भितर घालपाक. बिकॉज द लँड ओनर इज यू. हांव लँड ओनर. 22-21 वर्सां म्हजे कडेन पोजेशन ना. आय कॅनॉट एंटर द प्रॉपर्टी. 21-21 इयर्स इज लॉंग टायम फायटींग माय केस.
सगळे म्हाजे कडेन हाय ह्यूज रिकॉर्ड सगळीकडे माझे रिकॉर्ड्स आसा बॅगूच कोणूच आयकना म्हाजें कोणूच आयकना आतां दे आर सेलिब्रेटींग लुथराक धरलो गट लुथराक अरे खोसला मेन रे लुथरा मेन न्ही रे लुथरा मागीर खोसलाक धरा मरे तुमी तो गेलो. हांव पळय हांव वग्गीर राविल्लो हांव खंयच येवंक नाशिल्लो आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड म्हाका आशिल्लें हे जे व्हडले लोक सगळे सारके जाग्यार घालतले म्हणून जेन्ना म्हाका दिसता की हें भरकटलां हें आनीक 15 दिसांनी सगळें हांकां क्लोज करूंक जाय आनी परत तांकां धंदो करूंक जाय परत तेंचे सगळे हप्ते सुरू करूंक जाय अशें आमकां दिसता म्हाका पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन रायट डिरेक्शनान वचनाशिल्लें. ना न्ही हांव सांगता न्ही परत हें व्हडलें रॅकेट आसा हें रॅकेट म्हाका दिसना आतां हे जे 25 लोक मेल्या म्हाका दिसलें हेंचें बलिदान व्यर्थ वचोंक जायना हांव हायकोर्टाक हें घडच्या पयलीं जस्ट इमेजीन 8 दिसां पयलीं ताका GCM CRZ ताका क्लीन चीट दिता आनी 2 वर्सां तो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करता CRZ ताका शोकस नोटीस दिता इल्लिगल म्हणटा हियरींग आफ्टर हियरींग घेता आनी मागीर सांगता तो तुजे सारकें इलिगल आहा म्हणटा तो कितें चल्लां म्हणजे वगीच बॅगा पावले अशें रिजल्ट म्हणजे त्या आग्रान जे ताणें कन्स्ट्रक्शन केलें लिगल म्हणटा तो ते लिगल आशिल्लें. लिगल कशें म्हणजे लिगल ते म्हणजे अशी CRZ ऑथॉरिटी सांगता 2 वर्सां तुमी ताका शोकस दिता ताका परत आपयता हियरींग आपयता आनी मागीर सडनली ते लिगल जाता आग्रान करपाकूच शकना. ना न्ही जायना न्ही कशें करतलो आनी ते सेटलमेंट म्हण दाखयलो तो एक आमी एक पळयलो की तातूंत आनी सेटलमेंट हांगासर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा व्हडली बॅगा पावल्या शिवाय सेटलमेंट जायना हांव मालक हांवें सांगलां तेजे कडेन एग्रीमेंट कॅन्सल केला म्हणून आनी म्हाका नकळत तो सेटलमेंट जालो. Settlement तो एक ठिपकोच कसो तितलोच सेटलमेंट केला. ना चारय थंय वटेन उदक आसा. आनी एक दोन ठिपके आहा ते एक अशें रेक्टेंगल आसा आनी एक रावंड आसा पूण एक ठिपक्याच्या एराउंड उदक आसा हय ताका एक्सेस वाट बीन काय ना ताका आनी तो सेटलमेंट. तेच रे म्हणजे कितेंय तूं कर हांगासर पयशे दी आनी कितेंय कर अशें चलना अशें दिसता म्हाका तुमकां केन्ना कळ्ळें की हो सेटलमेंट जालो? जेन्ना हायकोर्टान हांव जेन्ना वचपाक जेन्ना सगळे एक्स्ट्रॅक्ट बीन काडले तेन्ना पळय जाल्यार ते येल्लो कलर केला म्हाका इतलें तें खबरूच नाशिल्लें सी पयलीं हांवें इनिशियली 2004 जेन्ना हांवें एग्रीमेंट कॅन्सल केलो तेन्ना ताजे ते सगळे इलिगलिटीज आय वॉज ट्रायंग टू ब्रिंग इट फोर लायक पुणून आय वॉज नॉट गेटींग आय गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स पुलीस म्हाका कोऑपरेट करनाशिल्ले डिपार्टमेंटा म्हाका कोऑपरेट करनाशिल्ले कोणूच म्हाका कोऑपरेट करनाशिल्ले आय मे बी दे वर वेटींग फॉर दीस ट्रेजेडी टू हॅपन आनी सो अशें म्हणना की हांव तेंच्या आत्म्यांक देवान सद्गती दिवची म्हणून मागता देवा कडेन पुणून ते आत्मे अशें दिसता की म्हाका आतां तरी न्याय मेळटलो अशें दिसता डेथ शुड नॉट गो वेस्ट. या आय एम सॉरी आय एम रियली सॉरी ना दॅट इज ट्रू. 25 जाणांचें मरण तरी वेस्ट वचूं जायना. सो तुमी आतां जेन्ना हे सगळे झोन चेंज जालो लायसन्सींग जालो तेन्ना तुमचे कडेन NOC कोणेच केन्नाच मागूं ना. ना समजुना म्हाका म्हणजे झोन जेन्ना ना म्हाजे कडेन ना कोणेच मागूं ना लायसन्सी काडून दिताले ताका मस्ट बी कितें तरी तेंच्या भितर जातालें आनी काडून दिताले ताका ते आनी तुमची केस आतां सद्या खंय चल्ल्या खोसला कडेन? आमची 2 केसी आहा लोअर सेशन कोर्टान आसा लोअर कोर्टान आसा आमची केस ताणें आमचे टू गेट बॅक द पोझेशन. गेट बॅक द पोझेशन हांवें कॅन्सल्ड इट आय सेड या प्रॉपर्टी परत मागपा खातीर परत येवपा खातीर आनी ती आतां फायनल स्टेजीचेर आशिल्ली. आतां तो येयल्लो हांगासर फायनल क्रॉसींग करपा खातीर जे दिसा जालें तेज्या नंतर हे क्रॉसिंगाचो डेट आशिल्ली हय 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 आनी ही वॉज इन गोवा. या ही वॉज इन गोवा म्हणजे तो आपूण बरो नात म्हणटलो म्हाजे कडेन तेजे वाडदिवस बीन तो सेलिब्रेट करतना कितले फोटो आहा म्हाजे कडेन आनी तो आपूण बरो ना म्हणटा तो डायरेक्ट येवपाक भियेतालो तो. सो आतां ती मागीर नंतर केस कितें जाली नंतर केस आयली ती हेज्या नंतर काय अजून न्ही आतां आमी कितें केल्लें आतां हो खोसला सगळें इल्लिगल करता न्ही म्हाका खंयच रिलीफ मेळना म्हणून हांव रोहीत आय हॅड एडवोकेट रोहीत ब्राज आनी ताणें ताका हायकोर्टाची ताणें पयलीं आपली नोटीस दिली नोटीस दिली आनी म्हणजे म्हयन्याच्या आत मागीर हें प्रकरण घडलें हांगासर. सो जेन्ना हे प्रकरण जावचे 1 म्हयन्या पयलीं नोटीस दिली मागीर हायकोर्टान जेन्ना मॅटर हियरिंगाक आयलें थंय हायकोर्ट म्हणपाक लागलो दीस इज बिगर दॅन वॉट म्हणजे कितें आसा सी तरी त्या खातीर म्हणटा तुका म्हजी केस आसा पळय ही सारकी इट्स अ क्लासीक केस ऑफ हाव गव्हर्मेंट इज जस्ट म्हणजे तारीख पे तारीख आनी सारकें इनजस्टीस म्हणटा पळय सारकें सगळ्या भितर हांव एप्लाय करता हांव कंप्लेन करता प्लीड करता तांकां परत मागीर दुसऱ्या सगळ्या गव्हर्नरा पासून सगळ्यां कडेन वता हांव. तुमी लेटर केन्ना बरयल्लें हें सगळें? हांवें डिसेंबरान खरें म्हणजे कितें जालें
हे सगळ्या मंत्र्यांक हांवें टुरिजम मिनिस्टराक डिलायला लोबो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक पत्रां बरयलीं. एकट्यानूय कोणें दखल घेवंक ना. दखल घेतली कोणें चीफ सेक्रेटरीक हांवें जे बरयलें पळय ती चीफ सेक्रेटरीन तांकां सगळ्यांक पत्रां मार्क केलें. तेन्ना म्हजी एक्शन स्टार्ट जाली. पूण त्या लेटरान आय हॅव सीन दॅट कॉपी ऑफ लेटर तुमी बरयला स्पेसिफीक की हांगा ट्रेजेडी जावपाक जातली शकता म्हणून हांवें बरयलें थंय. डिसेंबरान हय. 1 year बॅक. हय. आनी तरी अजुनूय तुका सांगता हांव हें आतां 159 158 अशे 2 इल्लिगल बिल्डिंग्यो आसा. थंयूय अशी ट्रेजेडी जावंक शकता. थंयूच जावंक शकता. कित्यो बिल्डिंगो बांदल्या थंय ग्राउंड प्लस 3 बीग 40-50 रूम आसतले म्हणजे एक हॉटेलूच कशें इंडिपेंडंट कशें. आनी तें हॉटेल म्हणून चलता काय हॉटेल म्हणून चलता. आतां ताणें कितें केलें तें म्हाका खबर ना. हॉटेल म्हणून चलता थंय. सो ती व्हडली गेट आसता त्या फाटल्यान आसा ती फाटल्यान ते रिसेप्शनच्या फाटल्यान एक ब्लॉक आसता आनी स्विमींग पुलाच्या कुशीक दोनूय इल्लिगल. तेजे कडेन कितेंच ना. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लायसन ताका मेळोंक शकना. ओनर हांव, प्रॉपर्टी तुमची प्रॉपर्टी म्हाजी. कितें आहा तें हांवें मागूंक जाय न्ही. आनी 35 वर्सां म्हाका हातूंत भितरलो अनुभव आसा कळ्ळें. ताका FAR म्हणून कितें आसता. पयलीं आतां थंय म्हाका दिसता 60 FAR आसा. पूण तेन्ना हांवें जेन्ना लायसन पास केलें तेन्ना FAR आशिल्लो 100. पूण आतां हाणें FAR आसतलो तो आतां 150 केला आसतलो FAR. 17-18 3 पट ताणें थंय बांदला थंय. इट्स कितें चलना. कितें म्हाका सांगपाक सुद्दां लज दिसता हें कशें चलता आमच्या गोंयांत काय म्हणून. इतले दीस तुमी केन्नाच कॅमेरा मुखार कित्याक येवन सरकार न्याय दितलो अशें म्हाका अशें आतां तरी म्हाका न्याय मेळटलो अशें म्हाका दिशिल्लें म्हणून. पूण सरकाराचें इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन. खोसला शूड बी अरेस्टेड. खोसला इज द प्रायम एक्यूज न्ही. ताणें सगळें शिजयलां न्ही हें सगळें. ते लोक मरपाक जबाबदार खोसला. ताका धरा मरे. ताका सोडून तुमी नाका थंय वयता. ते प्रॉपर्टीन हेज्या पयलीं वेरियस नायट क्लब्स जाले. तोय चलयतालो नायट क्लब. आमी एक पळयलें की लोकांनी बंद करपाक लायलो बिकॉज ऑफ सम वायलेशन. तेंच तें ताका लोकांनी तेंच तें सी प्रॉपर्टी खोसला म्हणटा आपल्या ताब्यान आसा म्हणटा न्ही. मालक हांव हांगा कोणाक भाड्याक दिता जाल्यार ताका प्रोसिजर आसता न्ही. म्हणजे तो कोण चलयतालो बिलयता बीन ताजें तें कित्याक तुमी आयकता ताजें. सगळें खोसलाच चलयतालो अशें जालें ना तें. पात्रांव तो आसा. पजेशनान तेजे खोसलाचें आशिल्लें न्ही. म्हाका तो बाउन्सर घालून दवरतालो. म्हाका हाडून हांव पात्रांव म्हाका भितर घेत नासलो. म्हणजे तुमी कित्या खातीर तुमी आयकता कोण तरी रिलीज कशें ते डॉक्युमेंटूच नल एंड वॉयड न्ही. हाव दॅट डॉक्युमेंट इज इफेक्टीव. ताका लिजाक there are procedure. When you challenged it, already dispute is on in the court. If see विलेजीन जेन्ना तूं करता पळय तेन्ना एक ग्रँड तुवें पंचायतीक भरूंक जाय. म्युन्सिपालिटीन आसा जाल्यार यू हॅव टू रजिस्टर द डॉक्युमेंट. एक ग्रँड रजिस्टराक दिवंक जाय. आनी रजिस्टर आसा पळय देर आर लॉट ऑफ गायडलायन्स आर देर. यू सिम्पली कॅनॉट लीज द प्रॉपर्टी टू एनीबडी. सो हांगासर बेजिकली दीस इज अ क्लासीक केस ऑफ फेल्ड गव्हर्नन्स. इट इज गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टोटली अशें दिसता म्हाका एब्सोल्युटली. आनी न्याय ना. एक रायट थिंकींग मनशाक हांगासर न्याय ना. म्हाज्या सारकिल्लो मनीस हांव एक पुअर तुका खबर आसतलो डॅडीक खबर आसतलो कितले पुअर बॅकग्रावंडांतल्यान येवन हांव स्ट्रगल करतां. आनी हें जर म्हाका स्मूथ जालें जाल्यार आज केदो व्हडलो जातलो आशिल्लो हांव. न्यायूच ना न्ही हांगा. न्यायूच ना न्ही. सी हांवें खोसला कडेन एग्रीमेंट तेन्ना केल्लो पळय म्हाका दिसलें हो बरो डिसेंट मनीस. म्हणजे सगळें जावन म्हाका एक 40-50 लाख म्हाका उरतले आशिल्ले. पूण ताची नियतूच खोट आशिल्ली. ही डिडंट ऑनर माय. सो इट्स अ कंप्लीट लॉस फॉर यू दॅट प्रॉपर्टी. हय न्ही. आतां पळय प्रॉपर्टी नांवार ना आनी तुमी 20 वर्सां स्ट्रगल. हांव स्ट्रगल करतां. भायर सरपाक सोंपें. पयलींच धंदो करपाक इट इज नॉट दॅट इजी न्ही. आमी गोंयकार यंग शिकिल्ले भुरगे. बायल आर्किटेक्ट म्हाजी. हांव इंजिनियर. म्हाजो पार्टनर बॉर्न एंड बॉट अप इन जपान. हय जपानाची ती डिसिप्लीन तुका खबर आसतली. तो कशें म्हणून ते चिंतलो वायट करपाचें. वी नेवर हॅड बॅड इंटेन्शन्स. आमी म्हाका दिसलें हो हेका बापूय कसो सुरवातीक पूण तो इज अ कॉनमॅन. म्हाका दिसता इंग्लंडाकूय तेजेर अशेंच जाता. ते इंग्लीश एम्बसीक सांगूंक जाय तेजें कर्म. म्हाज्या आनीक थंय क्लायंट आसा ते म्हणटा इंग्लंडा कोणाक खबर सुद्दां ना अशें जाला म्हणून. सो आतां हे सगळीं जी नांवां येता लुथ्रा अजय गुप्ता ही जी नांवां को ओनर्स म्हणून येता ही नांवां तुमकां केन्नाच खबरूच नाशिल्ली. ना म्हाका खबरूच ना. हें आतां येवन तुमकां कळ्ळें. हय बरोबर. एकदां कितें जालें म्हाका फोन केलो एकट्यान. आपूण म्हणपालो गुप्ता उलयता. गुप्ता सायलंट पार्टनर न्ही. गुप्ता तो मेन पार्टनर. आपूण म्हणपालो तोच हांगा आसतलो दिसता.
गुप्ता उलयता. हांवें म्हटलें कितें जालां कित्याक? तो म्हणपाक आपल्याक तुका मेळोंक जाय. हांवें म्हटलें कित्याक म्हाका मेळोंक जाय? ना तुमची ती प्रॉपर्टी आहा ती आमी चलोवन घेतल्या. अरे म्हटलें म्हाका गुप्ता सांगता. म्हणटकूच हांवें म्हटलें म्हाका तुजो आनी म्हाजो संबंदूच येना न्ही. हांवें खोसला कडेन कितें एग्रीमेंट जो केल्लो आनी तो पण कॅन्सल केला बिहायंड द कोर्ट. ना म्हणचो मातसो आपलें आयकून तरी घे म्हणून आयलो म्हाजे कडेन म्हाका मेळपाक. लुत्रा आयलो म्हाजे कडेन आनी खोसला आयलो आपलो लुत्रा आनी वो कोणचो गौरव काय सौरभ लुत्रा? कोणाक खबर ते म्हाका खबर ना. एक एकटो भाव आयलो एक लुत्रा आयलो म्हाजे कडेन आनी दुसरो तो गुप्ता आयलो म्हाजे कडेन आनी पयलीं सारको बरो फ्रेंडली कसो उलोवपाक लागलो आनी म्हाका ताची गरजूच नासली मेळपाक. गरज पण आयलो म्हणटकूच म्हटलें आमी गोंयकार सादे न्ही पूण ताका मेळ्ळो. मागीर करता करता तो मागीर पांयां पडपाक लागलो म्हाका. तर तुवें कंप्लेनी बीन केल्या म्हणून. तर मातशें ते आमकां कितें तुजी आनी खोसलाची कितें झगडी तुमी पळया. अरे पापया म्हटलें तूं कोण रे म्हटलें तुजो आनी म्हाजो संबंदूच ना. मागीर ताका म्हणपालो मागीर ताचें मातशें फिरलें. मागीर तो म्हाका म्हणपालो एक तुजे कडेन तूं ऑलरेडी खोसला कडेन दुश्मन आसा आमचे कडेन दुश्मन कितें जाता म्हणून. मागीर म्हाजें कितें हांव उबो रावलो. म्हटलें वच म्हटलें हांगासरलो. धांवडायलो ताका हांवें. तो लुत्रा आनी तो कोण तो गुप्ता कोण. हांवें ताका म्हाका धमकी दिवपाक लागलो तो. आपले कडेन दुश्मन. बापूय म्हटलें म्हाजो स्वातंत्र्य सैनीक तूं कोण रे म्हटलें वच म्हटलें धांवडायलो ताका हांवें थंयच्यान. तितलीच वळख म्हणजे तितलीच वळख म्हाजी. तेन्ना तुमकां आसतलें हे कितें तरी चलयता थंय म्हणून. हय मागीर 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 आनीक हांव तेंच्या फाटल्यान रेस जालो. मागीर रेस जालो तेंच्या फाटल्यान रेस जालो म्हणजे आय स्टार्टेड फॉलोईंग एवरीवेअर. कितें चल्लां तें पळोवपाक. कितें चल्लां. खोसला. सो लास्ट एक कपल ऑफ क्वेश्चन लास्ट एक म्हळ्यार आतां सद्या खोसलाचेर एक्शन जावची ताका भितर जेलीन हाडचो ही मेन आनी इन्व्हेस्टिगेशन ताजें शूड बी अंडर. तेंच जावंक जाय न्ही पयलें पात्रांव. पयलो खोसला न्ही हे लुत्रा बित्रा मागीर न्ही. खंय हे सगळें नॅशनल मिडिया कोण पत्रकार कितें तांकां बातमी दिता. तूं एकटोच म्हाका असो मेळ्ळो की सारको इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणजे कितें तें रुपेश सावंत एकटोच करता. बापाय सारकोच तूं आसा. ते पयलीं पासून तुमी सांगले म्हणून तुमी मेळना जाले खुबश्या जाणांक ते म्हणटाले. ना म्हाका दिसलें सरकार येदें व्हडलें जाल्या 25 मेल्ल्या लोकांचेर कितें म्हणून हांव हें करूं कितें म्हणून क्वेशन करूं. तसले संस्कार आमचे न्ही. तुजो बापूय वळखता आमकां सारकें. सो तुमच्यात सद्या एज अ बिझनेसमॅन लास्ट क्वेश्चन वॉट इज युअर रिएक्शन? कोस्टल बेल्टान धंदो करपा सारकी परिस्थिती आसा गोंयकारांनी? आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. अशें जर चल्लां जाल्यार कशें म्हण धंदो उरूंकूच ना तो आतां. हे सगळे माफियाज जाले. हे सगळे माफियाज हे सगळे माफियागिरी. म्हाज्या बापायन 3 फावटी ताका अरेस्ट केल्लो आनी ही वॉज इन जेल ऑल द 3 टायम्स. तुजो बापायक सगळी ती हिस्ट्री खबर आसा म्हाज्या बापायची. तर व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग इट इज. गोंय इज नो लॉंगर गोंय नाव. गोंय इज म्हाज्या बापायन जें कितें केल्लें पळय आज युक्नीस आज आनीक पळय अशें न्ही की तूं म्हाका युक्नीस डिसेंबर आपयलो. कोइन्सिडंट कळ्ळें. आज त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक हांव खरें शतशा तांकां म्हाजे साश्टांग तांकां दंडवत नमस्कार तांकां. पुणून तेंच्यांनी ज्या कारणा खातीर गोंय जें स्वातंत्र्य दिल्लें तें गोंय बरें आशिल्लें अशें म्हणपाची पाळी आतां येता अशी दिसता. व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग इट इज. व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग. थँक यू व्हेरी मच अँड वी डू अंडरस्टँड तुमचो कायंड ऑफ पेन. सो हे आशिल्ले प्रदीप गाडिया आमोणकर द ओरिजिनल ओनर. आनी तांची ही आयडेंटिटी आमी लक्षांत दवरपा जाय की ते एक फ्रिडम फायटराचे चले जाणी गोंय मुक्ती जावपा खातीर हांगा त्रास भोगले आनी हे मुक्ती जाल्ल्या गोंयान जर तांकांच बाउन्सर्स आडयता दिल्लीच्यान आयिल्ले लोक आडयता जाल्यार दीस इज व्हेरी सॅड. अँड ऑन रिकॉर्ड ही वॉन्ट्स खोसला टू बी अरेस्टेड इमिडिएटली. खोसला इज द मेन गाय. ताका जर अरेस्ट करीत जाल्यार तुमकां खुबशें कितें मेळटलें. खुबशे पेंडोराज बॉक्स कपाटान सगळ्यांचे सांगणे आसा भितर. खोसलाक धरा गट. सो तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.